डॉक्टर आंबेडकर एक अत्यंत सामान्य दलित कुटुंबात जन्मायलो ताणें आमी भारत देशा खातीर जें काम केलें पळय तें आमी भारतीय केन्नाच विसरूंक शकना. जर डॉक्टर आंबेडकर जर अशा सामान्य कुटुंबांतल्यान जर येतो वयर सरलो जाल्यार आमी कितें करपाक शकना. आमी डॉक्टर आंबेडकर जायना जाय पण मदें आमी खंय तरी आपलें जीवन जें सक्सेसफूल लायफ जगोवपाचें दृश्टीकोनांतल्यान आमी कितें करपाचें पडटा असो प्रश्न. म्हाका दिसता देशाक अशें खंयचेच राज्य जी पूर्ण काळजी घेतली आसा. जर सरकार जर आमी काळजी घेता मागीर सरकार पयशे खंयचे कोणाचे पयशे म्हाका केन्ना खंत दिसता. आज तुमचे हांव उलयला हांवें सहज म्हज्या डायरेक्टराक केन्ना तरी एक प्रश्न विचारलो की आतां पर्यंत आमी हायेस्ट अमावंट कितले कोणाक दिले भुरग्यांक एखाद्या भुरग्याक. डायरेक्टर म्हाका सांगलें की आमी मॅक्सिमम 5 लाख पर्यंत आमी एका भुरग्याची फीस आमी दिली सांगलें कोणाक 4 लाख 3 लाख अशें सगळें कितले आसलें. आनी तें म्हणणें आशिल्लें ताऱ्यांनी फुडें जर चड आसत जाय 7 लाख 8 लाख 10 लाख तिवूय आमी दितात. पण समज एक प्रश्न विचारलो की एखाद्या भुरगो 5 लाख घेणारो भुरगो कोण तरी डॉक्टर आसलो इंजिनियर आसलो कोण तरी MBA करपी हायर एज्युकेशन हायर स्टडी करपी भुरगो न्ही तो. म्हाका हांवें सहज प्रश्न विचारलो एक केन्ना तरी अशा भुरग्याचें एक आपले पयशे मेळ्ळे एक थँकिंग लेटर बी आमकां म्हज्या डिपार्टमेंटाक बी आयले काय विचारता तर ना. म्हाका हांव अस्वस्थ म्हाका त्रास जालो. ताचे फाटीं कारण अशें जर एखाद्या भुरग्याक जर 5 लाख रुपया दिवन सुद्दां ताका एक थँक्स म्हणपाची जर मानसिकता नासत जायत न्ही जाल्यार आमी ह्या सगळ्या सिस्टमींतल्यान एक करप्ट मेंटेलिटीचो एज्युकेटेड मनीस आमी तयार करपाक हें